हरे कृष्णा। आज आम्ही श्रीमद भागवतामधून गजेंद्र उपाख्यान म्हणलेले एक काणी ऐकूया. हे भागवताचे 8 स्कंद 2 अध्याय ಅಂತ ಹೇಳ್ತसन काणी. एक त्रिकूट पर्वत म्हणून एक माउंटेन असता, भारी ಒಳ್ಳೆ माउंटेन. 10,000 ಯೋಜನ ಹೈಟ್ ತಜ್ಜೆ, 10,000 ಯೋಜನ, 10,000 ಯೋಜನ. ಈ त्रिकूट पर्वत सुत्त क्षीरसागर असता. हंतु त्रिकूट म्हणल्यारी 3 शिखर असता, 3 समिट्स. तर कसं म्हणल्यारी रुप्पे, भंगर आणि लोखंड या तिन्हीचे शिखर हे माउंटेन ಅಂತಷ್ಟೇ. तशी हस्तेन पुरा खेळू सुरू करताना ते सोंडलांतू काण उद्दा उडोचे तागेल बैरेल वैरी तान्नी चिरडोवाल वैरी चिरडोवान गजेंद्राल वैरी तांगेल फ्रेंड्सा वैरी पुरा अशी उद्दा आनी शिंपून खेळता आशिल्लींची. तशी इतले हस्ती एक पटी सरोवरांतू देंवताना ताची भितर एक मोसळे आशिल्ले, क्रोकोडायल. ताका बाद जाता, डिस्टर्ब जाता. तशी त्या येवन मोसळे येवन हे गजेंद्राल पांयाक चापून धरता. चापून धरतना ताका कसं की चपल्या वर धरता म्हणून अशी पांय हलयता गजेंद्र. सोणा तांडू पळयता, कितले केल्यारी सोणा. तशी गजेंद्रान पांय ताणचे, मोसळ्यान चापून धरला त्या ताणचे. दोगूय व्हेरी स्ट्रॉंग. गजेंद्रीकय एस्केप जातना मोसळे तोंड सोडताना. तशें आसतना ताका तागेल्या फ्रेंड्सांनी तागेल्या बायलेनी पुरा ताका सोंडिलां तशें धरून तांडूक ट्राय केले, येद्रा दुखून मागशी दुखून पुरा. जाल्यार ते कितले ते ग्रीप कशी आसली म्हळ्यार ते क्रोकोडायलाचे एक स्वल्प समेत ते पांय ताका सोडचे जायना. तांचे चापून वतना रगत आनी ती सुरू जाली. अशी हे इतले फायट क्रोकोडायल मोसळे आनी हस्त्याची फायट इट विल गो अंटील 1000 years, 1000 वर्स हे फायट जाता मोसळे आनी हस्त्याक. जाल्यार मोसळे डिफीट जायना, हस्ती डिफीट जायना. म्हळ्यार नोबडी विन्स, नोबडी लुजीस. तशी आसता. पुरा तागेले बायल, चेडो, तागेले फ्रेंड्स, तागेले कुटुंबीय तांणी पुरा ट्राय करताची आनी जायना म्हूण तांणी ताका एकल्याक सोडून वताची. तशी तशी कोणीय ना म्हणटना न्ही ताका देवार उडगास येता. त्या हस्तेक देवार उडगास येतना तो देवाक प्रार्थना करूंक सुरू करता. हे हस्ती कसं जालें म्हळ्यार फुडल्या जन्मांत इंद्रद्युम्न म्हणून एक राय जावन आशिल्लो. वो राय जाल्ल्यार एक ऋषील वरी आश्रमांत ध्यान करून आसता. तागेले राज्यभार पुरा सोण महाविष्णू भक्त आश्रमांत ध्यान करून आसतना एक दीस ते अगस्त्य मुनी येताचे. अगस्त्य मुनी येताना वो रायान ध्यानांत आशिल्ले ताका अगस्त्य मुनी आयिल्ले कळना. जाल्यार अगस्त्य मुनीक ह्या विशयी वतना वो ध्यानार आशिल्ले म्हाका हाणें पळयली म्हणून. तशें अगस्त्य मुनी कोप येता, म्हाका इन्सल्ट जाल्ले, म्हाका रायान आपोवन म्हाका रेस्पेक्ट दिनी म्हणलें ताका इन्सल्ट जाता. तशें ताका शाप दिता. तूं कितले अहंकार भरला न्हय, तूं अहंकार आशिल्ले प्राणी म्हणजे ते हस्ती मद गजा तूं जावन ताका शाप दिता. तशी त्या शापान दिले इंद्रद्युम्न रायो महाविष्णू भक्त आशिल्लो तो ह्या जन्मांत गजेंद्र जावन ताणें जन्म येवचें. तशी ताका ते फुडल्या जन्मांत ते केलेले देवार स्तुती केलेले, देवार ध्यान केलेले, त्या बरोबर ताका उडगास आसता. तशी तो ह्या जन्मांत हस्ती जावन आसल्यार तो प्रार्थना करता. हे स्तुती हस्त्यान अशी स्तुती करून सुरू करचे. हे कशी सुरू जाता म्हळ्यार ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि म्हणून श्लोक 2 दुखून श्लोक 29 ಅಷ್ಟೇ ಗಜೇಂದ್ರ ಸ್ತುತಿ म्हणटाची. गजेंद्रान देवाक करची प्रार्थना.
हंतु खंय आम्ही वाजिल्यारी श्लोकांतू हाजे अर्थ वाज्य येता वाजिल्यारी खंय गजेंद्रानं एक कಡೆ समेत देवाले नाव काढलें ना. वासुदेवा मुणगी, नारायण मुणगी, हरी मुणगी, विष्णु मुणगी, कृष्ण मुणगी, माधव, मधुसूदन, वासुदेवा खंयची देवाला नाव काणी. ईश्वर दव, विष्णु दव, ब्रह्म दव कोणालाय नाव काणी. ताणे प्रार्थना भगवान म्हण पुरुषाय आदि बीजाय तक्का देवाक प्रार्थना केलेली. कोणे येणी तक्का उद्धार करू खायलो श्रीमन्नारायण. गजेंद्र स्तुती दत्ताना देवू गरुडार बैसून श्रीहरी गरुडार बैसून येता सरोवराला येऊन हागेल कष्ट पळोवन येतान आणि हस्त्यान गजेंद्रान एक थंय आशिल्ले तावारे सरोवरांत आशिल्ले तावारे काणू ताका अर्पण करता. तेच पत्रम पुष्पम फलम तोयम. एक फूल देव ताका ते मसाळे आनी हस्तेक ओटू तांडून भायर घालता तळ्या देखून आनी चक्र सुदर्शन चक्र सोणू ते मसाळ्याचे मात ते कट करताना तांतू दुखून एक गंधर्व त्या मसाळ्या शरिरात दुखून एक गंधर्व भायर येवन तो तागेर देवा पांय पळोवन तागेर शाप विमोचन जातात. तो गंधर्व लोकां वता. ताजी कसा काणी म्हळ्यार तो हू म्हणे गंधर्व हांनी खेळता आसतना हांकां पुरा ऋषी पुरा बाद दिवचे वायट अभ्यास. देवला महर्षी म्हणून ऋषीला संध्यावंदन करता आसता निंतला पुनू वा ऊहू गंधर्वा न्हंयचे भितर वचून बाद दिवचे खातीर तागेर ऋषी पांय घेवन ताणटा. तेन्ना ऋषी कोप येवन तो शाप दिता. तूं अशी कपट रितीन येवन म्हाका बाद दिलें न्हय उदका भितर येवन तूं कसलेय जन्म मेळ्ळो उदका भितर अशें जन्म मेळ्ळो म्हणलें का तो ऊहू गंधर्वाक ह्या मसाळ्याचो जन्म मेळटा. तशी हे सुदर्शन चक्रान स्पर्श जाल्या निमतीन ताका तागेलें तें शाप विमोचन जावन तो तागेल्या गंधर्व लोकां वता. इंद्रद्युम्न रायाक म्हळ्यार गजेंद्राक तागेली शाप विमोचन जाता आनी ताका देव स्वता ताका घेवन तागेले लोकांक वता. तशी देवान इंद्रद्युम्न रायाक तागेले स्वधामाक घेवन जाल्या नंतर शुकदेव गोस्वामी हे गजेंद्र स्तुतीचे हाजे हे बेनिफिट्स कशे जाले म्हणून सांगू आसा. तांतू कशें म्हळ्यार हे गजेंद्र स्तुती कोण सकाळी ब्रह्ममुहूर्तांत उठान शुचिरभूत धावन सांगता की तांकां कसलेय नमुन्याचे कली कल्मशी येना. तांकां कसलेय नमुन्याची वायट स्वप्न पडना आनी तांणी उर्ध्व लोकां वताच वयरच्या लोकां वताच अंत्यकालांत आनी तांकां निर्मल मन मेळटा. प्यूर मायंड आनी पीस ऑफ मायंड शांत चित्त तांकां मेळटा. हे देवान सांगिल्लें ददामी विपुलां गती ताका हायेस्ट मुक्ती ताका दिता म्हणून देवान सांगिल्लें आसा. कोण गजेंद्र स्तुती गजेंद्रले प्रेयर्स प्रार्थने कोण सकाळी ब्रह्ममुहूर्तांत सांगता की तांकां. तशी आमी आज हांगा पुष्प म्हळ्यार गजेंद्रान एक प्रार्थना करून एक फूल देवा अर्पण केलेलें. एक फुला माळ समेत न्ही इंगड कसलेची बिल दिल्यार ना एक फूल मात्र. तेच देवान भगवद्गीतेंतू 9వ अध्यायांतू 26 श्लोकान सांगिल्लें पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपर्तम् अश्नामि प्रयतात्मनः. हे हांव स्वीकार करता कोण म्हाका भक्तीन एक पल्लो एक फल एक उद्दा एक फूल कोण भक्तीन दिता की तें हांव स्वीकार करता अश्नामी म्हणून देवान सांगिल्लें आसा. तशी आमी हाजी वरलेली 3 काणी ऑलरेडी आमी आयकल्ले आसा. एक आसा म्हळ्यार पत्रम पान तुळशी पान ते
श्रीकृष्ण तुलाभार रुक्मिणी सत्यभामा हंगेल काणींतू आम्ही ऐकलंस. पुष्पम गजेंद्र मोक्षा मूलक त्या काणी मी आज ऐकलंय. फलम मस्तिक फेमस काणी शबरी माताजील काणी. शबरीनं त्या उष्टी केलेलं ते बेर वामा दिवचे. तोयम उद्दाक ते राजा रणतीदेवा म्हणे काणींतू आम्ही ते काणी ऐकलं. तशी देवाने चारी संगीले ते ताका निदर्शन दिलेलं असतं. पत्रम पुष्पम फलम तोयम. तशी हात हंगा एक क्वेश्चन आमकां येता. गजेंद्रानं स्तुती केलेलं म्हळ्यार गजेंद्र स्तुती ते गजेंद्रान सांगचे ते फूल अर्पण करचे गजेंद्रान. जाल्यारी देवान आयली परा फस्ट शाप विमोचन जावचे मोसळ्याक क्रोकोडायलाक. ते कशी ते इनजस्टीस जाय न्ही म्हणून कशें न्हय पुरो. गजेंद्रान फस्ट शाप विमोचन जावका मागीर मोसळे जावका जाल्यार हाका कसलें कारण म्हळ्यार गजेंद्रान स्तुती केला. गजेंद्र इंद्रद्युम्न राय आसतना विष्णूले महाभक्त. त्या भक्ताल पाय धरले हाणे मोसळ्यान. कोण भक्ताल पाय धरले गी ताका फस्ट ताका कष्ट परिहार जाता. ताका शाप विमोचन जाल्लेलें आसा. तशी हांगतो गजेंद्र स्तुती देवा गजेंद्रान फूल देवाक अर्पण करचे ते पत्र पुष्पम ह्या पुरा फिलॉसॉफी असल्यारी आमकां अनेक फिलॉसॉफी आसा. कसं म्हळ्यार देव कोण देवाल भक्तांक रेस्पेक्ट दितली ते मोसळ्यान ते चापची खातीर पाय धरून सुखी पुरो जाल्यार ताण देवाले ते भक्ताल पाय धरले बरीची. तशी आमकां कशें कळटा म्हळ्यार आमी देवाल भक्तांक म्हळ्यार वैष्णवांक रेस्पेक्ट दिली म्हणून जाल्यार आमकां देव बरें करता. आमकां देव फस्ट हेल्प करता. तशी आमी सगळ्यांनी वैष्णवांक हायेस्ट रेस्पेक्ट दिवया. आनी आमगेले चार एक आसा ते प्रिंसिपल आसा ABCD असोसिएशन म्हळ्यार भक्तांगेलो संघ. आनी बुक रिडींग स्पिरिच्युअल बुक रिडींग. C चॅन्टिंग जप करचे. D डायट कृष्णाल प्रसाद स्वीकार करचे. हे चार ABCD फॉलो करूया. नित्य जप करूया. देवाले कॉस्टलेस मस्ती आमी पात्र जावया म्हणून देवाला मागून घ्यायचे. हरे कृष्ण.